म्हाका न्हू अनेक मत ह्या तुमच्या सांगात हांव काणी घेवन आयलां. थोडे जण म्हणटात तूं भारी भाग्यवंत की. हांव भाग्यवंत अशें सबारून उलयतात आनी भाग्यवंत जावंक कशी व्हरतात आनी भाग्यवंत म्हज्यान जावंक जायना असले सबार चिंतनांच्यांक एक 100 गुळयो मात्र्यो टॅबलेट्स हांव ती कशी व्हरतां जावं प्रकाराचे इल्लेशे टेस्ट करचे. हांव सारक्या पवित्रपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेर आसां की म्हणून पयल्या सुवातेर ह्या 100 संगतींत पयलें जावन आसा मागण्यांचो मोग. मागणें फकत अमरितेस करचे न्हय, देवाचे तर वास्तवेचे न्हय. आमी युट्यूबाचेर आनी टीव्हीचेर मीस मागणें आयकोवचें आराधना आयकोवचें इतलेंच न्हय, पूण म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या मनांत एका तरेची वडणी येता. आनी जेजू म्हणल्यार बरी 24 घंटे कळनासतना मागणें करात, तुमी ताळण्यांत पडना जावच्याक. कळनासतना मागणें खंयसर हांव आसल्यार कितें हांव करता जाल्यार आमी धाकटे मागणें म्हणटा सुरू करता. म्हजो दीस, म्हजी कामां, म्हजे करण्यो आनी दिसाक एक विशय नाजाल्यार एक चिंताप नाजाल्यार धाकटे एक मागणें काण घेवन हांव म्हजें जिवीत सुरू करतां. चिंत्या आज म्हाका कसलें काम करूं आसा, कसलो वावर करूं आसा आनी हांव म्हणटा जेजू म्हजे भितर आसा आनी तो म्हजे उद्देशी हें सगळें करता. जेजू म्हजे भितर आसा आनी म्हजे उद्देशी हें सगळें तो करता. जेजू म्हजे भितर आसा आनी म्हजे उद्देशी सगळें तो करता. एक मागणें, एक मागणें. आनी तुमी जाणात जेजू देव मंदिरांत आसता आसतना 2 जाण मागणें करून गेले. एकलो म्हणूंक लागलो हांव तशें करतां, अशें करतां, हांवें दान दिलां, उपास करतां, मागणें करतां, ला 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 ब्ला ब्ला ब्ला. आनी एकलो म्हणलो सुम्या काकूत म्हजी कर. आनी सुम्या काकूत कर म्हजी म्हणल्यार त्या मागण्यांचो अर्थ इतले गुंडाळचो की जेजूक तें मागणें बरें लागलें. म्हाका आनी तुमकां आमच्या मागण्यांत व्हडली व्हडली उतरां आमी बडबडची नाकात, पूण दिसा दिसपट्टी मागणी म्हणूंक जाय. कित्याक ती कम्युनिटी प्रेस सांगाता मागचे ते आमकां सांगाता कुटाम बांदून हाडूंक फिरगस कुटाम आनी संवसारांत एक जावन आमी जिवच्या खातीर हें गरजेचें. पूण वैयक्तीक मागणें आमकां अदीक गरजेचें म्हणून म्हाका दिसता. तेका मागण्यांचो मोग म्हणजे जरी तर हांव आज मिसाक गेली आनी थंयसर मीस जाल्या उपरांत हांव मीस जाल्यार कुडले धांवतां आनी घरा येता. मागण्यांचो मोग थंयसर म्हज्या जिवितांत दाखयना. मिसाक वयच्या अर्द्या वरा पयलीं हांव थंय पावतां, फावो ती तयारी करतां. कितें घडोवंक आसा सगळें म्हज्या मनांत नियाळतां, फावो ती तयारी करतां. गरज पडल्यार कुमसार जाता आनी मिसांक फावो ते रितीन जबाब दिवन बरें करून देवाचें उतर आयकून ताच्या उपरांत हांव म्हाका सुम्याक समर्पण दिवन देवाचे आशिर्वाद करपाक जोडून पवित्र आत्म्या सांगता देवाचें उतर जिवंक आनी म्हजें जिवीत सारूंक त्या दिसाक हांव मिसाचें बलिदान वांटो घेता. तितलेंच न्ही, मीस जाल्या उपरांत एक अर्दो थावन 1 घंटो त्याच इगर्जेंत हांव बसतां. मागण्यांच्या मोगाचो अर्थ हांव समजलां. मागण्यांचो मोग म्हज्या काळजांत आसा. वेता आसतना मिसाक हांव व्हरून वता म्हजो पवित्र पुस्तक, म्हजो पवित्र पुस्तक. हांव खंयसर आसल्यार घरांत एकसुरी आसल्यार काणी घेता वेळ सांगता देवाचें उतर वाचता हांव. आनी देवाचें उतर वाचता आसतना कड्डी जावनी आमकां जेजू आमच्या लागीं उलयता. आनी कितलें आमी देवाचें उतर वाचता आमगे तितलें आमच्या लागीं जेजू उलयता आनी ताजे उद्देशी कितें ताचो संदेश आमकां दिवंक तो खुशी व्हरता. आनी सगळें आमच्या जिणेचें घडचें घडोवन आसलें घडोवन उरलें सगळें आमकां तो उगडापी करता. आमची वाट तो चलोवन व्हरता. देखून पयलें जावन आसा एक मागण्यांचो मोग म्हज्या काळजांत आसूंक जाय. देर शूड बी अ डीप अर्ज फॉर प्रेयर. डीप अर्ज खंय आसल्यार कितें मासले मार्केट आसूं, तरकारी मार्केट आसूं, बसार पैण करूं, ट्रेनार पैण करूं, खंयसरी पैण करूं, एकसुरा आसूं, सांगाता आसूं, फंक्शन आसूं, कार्याक आसूं, संभ्रमा आसूं, मिसाचें बलिदान आसूं, खंय आसूं एक डीप अर्ज फॉर प्रेयर म्हणजे तें आसा. म्हणजे देवान म्हजे मदलो संबंद बांदूंक हांव कसलोच अवकाश सोडचो ना. हर एका वेळार देवा सांगाता हो संदर्भ, देवा सांगाता हो संबंद हांव बांदून दवरता.
देवाचें उतर उगडटा थंयसर उडास करता जें कितें जेजून म्हाका सांगलां तेंच म्हज्या मनांत भरता आनी ताचे उद्देशी मागता हांव बापा लागीं अर्गां दिता वाकणटा दिन वाचता आनी हो संबंद देवा सगळें हांव बांदून सुरू करता मागण्यांक आमकां समेस्ताक आपूण आसा आनी केन्ना जाल्यार अशें जाता आमगे ते जाल्यार देव आमकां जागयता रातचे 3 जावंक पुरो सांजेचे 3 जावंक पुरो हेर वेळा जावं दी वोस आनी मागणें कर वोस आनी मागणें कर जेजूच आमकां पवित्र आत्मा आमकां जागयता वोस आनी मागणें कर म्हज्या जिणे सबार फुडें घडला म्हाका वोस आनी मागणें कर म्हणून कित्याक म्हाका कितें अनाहूत घडचें आसा एका फिरगेच्यान आसता आसतना थंयसर हांवें समाज सेवा करता आसतना मुखेल्यान राजकीय मुखेल्यान विरोध झुजून म्हणजे लोकांचे भुंयबाट सांबाळचे खातीर म्हजो जीव रिस्क घालचो संदर्भ म्हाका आयिल्लो पूण त्या वेळार हांव नेणा आसलो पूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सुचयलें वच आनी मागणें कर गेलो आनी म्हज्या टिमा सांगात हांव बसलो आनी थंयसर दिमी घालून रडोन हांवें मागणें केली कित्याक म्हूण हांव नेणा मागीर म्हाका कळून आयलें त्या दिसा म्हाका जिवेशी मारची आलोचना आसली म्हाका जेन्ना खंडीत जावन मागण्यांचो अर्ज मागणें हांवें खरी जाय म्हणजे म्हाका एक वडणी आसा आनी मागणें तें म्हणत देवाचें संबंद रावूंक म्हाका एक वडणी आसा तेजो पयलो गुर्त म्हाका डिरेल जाल्ली म्हजें जिवीत सारक्या रेलाच्या ट्रॅकार घालचें म्हणल्यार बरी आमी मुगेत पयलें जावन आसा एक मागण्यांची वडणी म्हजें तें आसा हर एका घडये हर एका वेळेर मागण्यांची वडणी दुसरें म्हण सांगल्यार देवाच्या उतराचो मोग देवाच्या उतराचो मोग हांव खंय वचों खंय येवं घरा आसूं घरा भायर आसूं मागीर सांगता देवाचें उतर हांव व्हरतां कित्याक देवाचें उतर देवाचो शब्द जावन आसा जेजू आनी कितले हांव जेजू मागीर सांगता व्हरतां ताजें उतर हांव व्हरतां तो म्हजे लागीं उलयता आनी म्हजी वाट नितळ करता तो म्हजी वाट तयार करता कित्याक ताजें उतर मागीर सांगता आसा कसलेंच बेना म्हाका कसली पिडा म्हाका बेन दिसना कसलें अनाहूत म्हाका दिसना कित्याक ताजें उतर म्हजें तें आसा आनी देवाचें उतर म्हणटा आसतना आमी पयल्या सुवातेर देवाचें उतर वाचीत जाय दुसऱ्यान तें उतर चाखी जाय तिसऱ्यान तें उतर नियाळी जाय चवथ्यान देवाचें उतर आमी जिये जाय आनी पांचव्यान तें परगटी जाय देवाचें उतर पयलें वाची जाय दुसऱ्यान तें चाखी जाय तिसऱ्यान तें नियाळी जाय चवथ्यान तें आमी जिये जाय आनी पांचव्यान आमी तें हेरांक परगटी जाय तें जावन आसा देवाचें उतर तेंच घडलें आपोस्तलांक आनी शिसांक ताणें देवाचें उतर मानून काण गेलें सोम्या उद्देशी ताका झाकलें इतलें अजापां इतली बरेपणां वाव वाव 2 मासल्यो 5 मुंडे हजारां लोकां जेवण उदकाचेर चल्लो आनी कितलें अजापां केप्प्यां कुड्ड्या मोन्या थोंट्या बेऱ्यांक कोडकारां समेस्तां गूण केली आनी मेल्ल्यान जिवंत केली एका उतरा उद्देशी ताणें सट्टां गूण केली देवाचें उतर लोकांनी चाखलें देखून जेजू म्हणटा इतलो लोक म्हज्या फाटल्यान येता म्हाका तांची बिरमोत आसा कित्याक तांणी देवाचें उतर चाखलां देखून देवाच्या फाटल्यान ती गेली तिसरें जावन आसा देवाचें उतर आमी नियाळी जाय वी रीड द गॉस्पल वी रीड द बायबल बट वी डोंट स्टडी द बायबल वी डोंट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड वी सिंपली रीड द वर्ड ऑफ गॉड आमी शिकोवंक जाय म्हणजे देवाचें उतर वाचता आसतना तें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता म्हज्या जिणेक कसलें अवलंबून तें उतर म्हाका आयलां आनी त्या उतरा उद्देशी म्हाका कितें जेजू सांगता तें गरजेचें वी हॅव टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड आनी वी हॅव टू रिसीव आमच्या जिणेंत आमी तें मानून काडूंक जाय आनी म्हज्या जिणेंत तें उतर कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय आनी सोदी जाय नाजाल्यार परतून जेजूला विचारी जाय जेजू हाचो अर्थ कितें जेजू म्हाका सांग खरेंच म्हणजे पयल्या आयतारा जेजूचे 40 दीस उपास आनी 3 ताळण्यो आमकां वाचूंक मेळटात फातर आसलो उंडो सैतान नाडटा म्हाका समजोवन नाटलें दिंबेर पडून जेजू लागीं म्हळें हाचो अर्थ म्हाका सांग हाचो अर्थ म्हाका सांग फातर आनी उंडो हाचो अर्थ कितें म्हाका जेजून सांगलें म्हज्या इश्टा कोणें म्हणा हांव जिविताचो उंडो म्हणून हांवें म्हणा न्हय वय सोम्या तुवें म्हळाय तूं जिविताचो उंडो न्ही जाय की तूं जिविताचो उंडोच आनी ताचे उपरांत तो म्हणूंक लागलो जिविताचो उंडो म्हूण सांगून ल्हानशा भुरग्याक वावतीन दिल्या उपरांत क्रीज मेळच्या पयलें ताका मिसाच्या बलिदानांत युक्रिस्ट काणूंचे ताका कुंभार काणूंचे एक भाग मेळ्ळें बरी तयारी कर
आनी जिविताची उंड्या ताणें खाण गेलें जेजूक म्हणजे म्हाका ताणें आपणास करून खाण गेलो. पूण आतां कितें जाला तो हायस्कुलाक गेला ताका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ताका नाना तरेच्यो संवयो नाना तरेचे मोबायलाचे गेम्स नाना तरेची चिंतना थोडे पटेन पियोवचें थोडे पटेन ड्रग्स थोडे पटेन आनी कितें आनी तो आतां मागण्याकय येना बिसाकय येना व्हडांचेंय आयकना अविधेयपण जियेता आनी ताचेर तें बेसांव ना. तो आतां फातर जाला ह्या भुरग्याक तुवें जिविताचो उंडो दिल्लो न्हय. जो कोण म्हजें मांस खाता म्हज्या रागात पियेता वेसवें जियेता म्हणलो न्हय ताका हांवें फातर केला म्हण सैतान जेजूची खेळकुळां करता जेजूक ऑफेंड करता. आनी देखून जेजू म्हाका म्हणलो ह्या भुरग्याक हांवें जिविताचो उंडो म्हणटा असो एक जाल्लो आतां तो सैतानान ताका फातर केला आनी जाकी तो फातर जावन आसा आज ताका मागणें ना रजार ना मीस ना कुमसार ना कितेंच ना बावट ना काळो कातून जियेता आनी तो जियेतान पयस गेला. इतल्या पुरबाय संदस एक अर्थ सुमेन म्हाका दिल्ल्या उपरांत हांव देवाक अर्घ्या म्हणे सुम्या अर्घ्यान तुका कितले अर्थ एक ल्हानशें उतराचो एक ल्हानशें गणिताचो एक ल्हानशें संगतीचो कितलो अर्थ सुम्या दिसा की एके फावटी आमी फातर जाता तुका सांगता आनी आमी उंडे आसले फातर जाता सुम्या आमी तुवें पाटी येता सैतान तुका केन्ना नाटल्या बरी आमी तुका सांगात दिता म्हूण सांगून जेजू लागीं उलोवन म्हजी मागणें त्या दिसा संपयलें जेजूक हांवें अर्घ्या दिली. देखून म्हाका न्हू देवाच्या उतराचो अर्थ ताची गोडसाण आमी जावपाक जाय तांणी जिये जाय आनी आमी हेरांक बरें घडली जाय. देरफोर आमी देवाचें उतर वाचता आसतना तें आमी स्टडी करीत जाय. आनी तें कितें आसा आमकां वाचल्या बरीच न्यूजपेपर वाचून न्ही तातूंत फकत आमकां कळटा की कितें आसा आनी उतरां वाचून वयचें. थोडे जाण म्हणटात पवित्र पुस्तक म्हणून सांगलें इंग्लीश पवित्र पुस्तक म्हणून आसा बरें इंग्लीश शिकोवचे इंग्लीशचें एक पुस्तक तुका बरें इंग्लीश शिकपाक जाय की पवित्र पुस्तक वाच म्हणटात. आमकां भास शिकोवंक आमचें देवाचें उतर न्हय आमकां जिवीत दिवच्या खातीर देवाचें उतर आमचें तें आसा जाय. देखून देवाच्या उतराचो मोग जावन आसा दुसरी गुणां व गुर्त व सिमटम आमच्या पवित्रपणाचे. तिसरें जावन आसा आमचे कडेन देवाची आज्ञा आनी उपादेश पाळचे. थोडे सांगते जेजून आमकां सांगलात पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावचें ना. पेल्याक बक्षी तुका बक्षांनी मेळटलें हेरान तुका कितें करचें म्हूण चिंताय तें तांकां तूं कर. एकामेकाक बक्षून माया मोगान जिये आनी जशें ह्या संवसारांत तूं दिताय तुका भरून चेपून मेळटलें. सबार सांगती आमकां सांगून भोव थोडे सांगती सांगतात सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या सक्तेन सगळें तुज्या बळान सगळें तुज्या अंतस्करणान देवाचो एकलोचो मात्र मोग कर दुसऱ्याचो मोग करनाका. थोडे संतांनी आमकां सांगल्यात हे म्हजो पाटलाव कर म्हजे सरशी ये काणगे तुजो करीस म्हज्या फाटल्यान ये आनी जो म्हाका तूं सोदशी जाल्यार म्हाका तूं पयलो जागो दितशी जाल्यार करतलो. तशी सबार संगती देवान आमकां सांगले आसा. देखून तिसरी सांगत म्हूण सांगल्यार देवाची आज्ञा आनी उपादेश आमी पाळचे. देवाचे 10 उपादेश आनी इगर्मेंताचे 5 उपादेश आनी जेजून शिकयली शिकोवन थंयसर आमकां कितें मेळटा ती आमी बऱ्या तरेन शिकोवन ती आमचें तें दवरन जेजून म्हाका सांगला. आनी एका उतरान मोठ्या उतरान सांगचें जाल्यार जेजू कितें उलोवंक ना तें आमी उलोवन वचो. जेजू कितें उलोवंक ना तें आमी उलोवन वचो. जेजू कितें करूंक ना तें आमी करून वचो. हॅलो जेजू कितें उलोवंक ना तें आमी उलोवन वचो. जेजू कितें करूंक ना तें आमी करून वचो. एज सिंपल एज दॅट. एज सिंपल एज दॅट. देवाची आज्ञा देवाची उपादेश थंयसर आटापले आसा आनी काळजान तावन मस्त मोग आमचें तें आसा जे देवाचो आनी पेल्याचो. चवथें म्हण सांगल्यार एक सिमटम आमच्या पवित्रपणाक तें जावन आसा संवसाराची आशा आमचें तें आसूं नजो. संवसाराची जावं वस्तूंची आशा वस्तू आमी उपयोग करीत जावं मोबायल उपयोग करीत पूण आशा आसूं नजो. वाहनां उपयोग करीत आशा आसूं नजो. म्हणजे कोणें ताका फातर मारलो कोणें म्हज्या वाहनाक आपडलें हांवें रागार जावचें म्हाका आशा आसा पूण कितें आसल्यार म्हाका तें उपयोगा पडटा. उपयोग मात्र करता हांवें ताका धान मन घालना देवाचो जागो ताका दिवन वचो. ही एक जावन आसा बॉम्बे पुजा म्हणून देवाचें उतर आमकां उडास करता. तर म्हाका न्हू चवथें एक सिमटम जावन आमचें तें संवसाराची आशा ना. आमकां संवसाराची आशा संवसाराच्या वस्तूंची आशा आमकां ना. देखून
5व्याक आमी वयता जाल्यार थंयसर आमी ह्या चवथ्यांतच आमी संवसाराच्या वस्तूंची आशा ना म्हणल्या उपरांत आमी कसलोय त्याग करूंक तयार आसा, कसलोय सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा. इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार वी आर प्रिपेर्ड टू गिव अप आवर कम्फर्ट झोन. वी आर प्रिपेर्ड टू गिव अप आवर कम्फर्ट झोन. खंय आमकां बरें लागता, कोण आमचे फ्रेंड्स आसात, कोण आमची मोगाची मनशां आसात, कितें आमकां टेस्टी लागता, कितें आमकां बरें येता आयकूंक, कितें आमकां संतोश आनी संवसारांत उल्हास येता, तें इल्लेशें आमचें तान पयस दवरता. आमी सॅक्रिफायस करूंक आनी त्याग करूंक आमी तयार आसा. आनी 5वें म्हण सांगल्यार दुबळ्यांचो मोग. दुबळ्यांचो मोग म्हणटा आसतना म्हाका उगडास आसा, एका पिळगेंत हांव अशें आसता आसतना थंयसर सांव विशेंत पावलाची एक सभा आसली. 25 वर्सां जुबले वाचलो आनी थंयसर म्हाका चीफ गेस्ट आपयलो, कित्याक हांव इल्लीशी समाज सेवा शिकोनासलो. आनी थंयसर मास्टर्स डिग्री सोशियल वर्क करता आसतना थंयसर ताणें म्हाका चीफ गेस्ट आपयलो. हांवें भाशण दिवचें म्हूण सांगून आनी गेस्ट कसो म्हाका आपयलो. आमचे मदें पाद्रा भासा येवं दी म्हणून, शिक्षक पाद्रा भासा येवं दी म्हणून. हांव स्टुडंट जावन आसलो आनी कितें पळोवचें, सांव विशेंत पावलाचे सभेक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर्स व्हडले खारांनी 15 लाखाचे 25 लाखाचे करोडली खारां घेवन आयल्यात. हांवें चिंतलें आनी ताका सांगलें, हांवें एका ग्रेस्त मनशान म्हाका भूक लागला म्हणल्यार तो आवाज एका दुबळ्या मनशान 3 दिसान जेवणान ताचो आवाज कंपेर करूंक जायना. हाचो आवाज म्हणजे पोटांत वाडनातले वाडना, आतां वाड हांव जेवता, पूण ताचे 3 दिसान हांव जेवना. म्हाका कितें तरी इल्लेशें जेवंक दी. म्हळ्यार दुबळ्यांचो आवाज दुबळे मात्र सांगूंक शकतात. दुबळ्यांचें दूख, दुबळ्यांचें भूक फकत दुबळे मात सांगूंक शकतात. ग्रेस्त मनशांक केदळाय तें कळचें ना, सूट बूट घालतल्यांक कळचें ना, पूण तें घाल्लेंच ना, तें परतून परतून धुवन तेंच घालून इस्त्री नासतना, इस्त्री घालूंक इस्त्री घरा इस्त्री नासतना, करंट सामान आसतना ते मिसाक येतात. असल्या दुबळ्यांक कुंभ करच्या संस्थेंत व्हडले 20, 25, 30 लाख धाकटे कितें दुबळ्यांक दिलें जाल्यार व्हडलो आवाज केलो, आमी तशें केलें, आमी अशें केलें. देवा करगा सबार कडेन असलें घडना, पूण थोडे कडेन त्या दिसा थंयसर घडलें. हांव तुमच्या मुखार दवरचें. दुबळ्यांचो तो मोग न्हय. दुबळ्यांक खऱ्या मस्तीन आमी मस्तूंचे. ताका आपयचें, तुका आपयचें हांगा ये आनी सांग विशें पावलो तुका तें दिता हांव, हें दिता हांव. ताका तें ना जाल्यार चलता. ताका तो मॅनेज करून शिकला, कित्याक दुबळ्यांक दुबळ्यांचीच वाट करता आसा. तांकां ग्रेसांची वाट धरची म्हण ताका गरज ना, पूण तरी आसता आसतना कितें मेळटा येता आसतना ग्रेस्तांनी व्हडले स्पीचीस, व्हडले भाशणां, व्हडले पार्ट्यो, व्हडली जेवणां करून आमी अशें केलें, दुबळ्यांक तशें केलें म्हूण सांगून साबार फावटी आमच्या समाजींत मनशां आसात तें दुबळ्यांचो मोग न्हय. तें दुबळ्यांचो मोग न्हय. दुबळ्यांचो मोग म्हूण सांगल्यार एक भिकारी वाटेर आसतना म्हाका कितें दी म्हणटा आसतना हांवें तो जागो काणगे जाय भिकाऱ्याचो आनी हांवें मागता आसतना कसली म्हजी बोगणां ती समजत जाय आनी ताका म्हज्या बोल्सांतलें जें कितें हांव ताचे तन आशेता ताणें म्हाका दी जाय. म्हणजे एकलो चिंत्या एक भिकारी आसा आनी थंयसर एकलो ग्रेस्त मनीस आसा आनी भिकारी म्हणटा म्हाका कितें तरी दी म्हणटा रस्त्या कुशीन रावन. आनी ग्रेस्त मनीस कितें करता, तो 1 रुपया दी, 2 रुपया दी, 5 रुपया दिता. पूण निजाकी आनी कितें करीत जाय, त्या दुबळ्याच्या जाग्यार त्या ग्रेस्त मनशान वचत जाय आनी ताणें तशी भीक मागत जाय. असलें चिंता ताच्या मनांत आनी काळजांत हाडीत जाय. आनी जरी तर हांवें भीक मागलें जाल्यार त्या ग्रेस्त मनशान चिंतीत जाय, हांवें भीक मागलें जाल्यार हांव भिकारी आसा जालो जाल्यार ग्रेस्त मनशान कितें आशेता आसलो, तें दी जाय दुबळ्यांचो मोग. तें ताका दी जाय, तें दुबळ्यांचो मोग. पळया मातर तेरेजाक कोणाचो मोग तिका सोम्याचो मोग करचे पयलें जे दुबळ्यांचो मोग केल्या वरवीं सोम्याचो मोग. कितल्या पुरबाय जिवीत तिची, कितल्यांची सेवा कितें केली, आपणाक कितें विसरली, कोणी कितें सांगो, कोणी कितें उलो, तांकां ती म्हणूंक लागली. पोटाच्या भुकेच्यान की मनशांक मोगाची भुकेची गरज आसा, देखून सोम्याचो मोग हांव तांकां दिवंक मुखार सरता म्हणून मुखार सरली, भाग्यवान जाली. देवा जावं कारगा. म्हाका चिनो तर 5 हांवें सांगलें तुमकां दुबळ्यांचो मोग आनी सांगात पिडेस्तांचो मोग. पिडेस्तांचो मोग म्हूण सांगल्यार
तांकां वेळचें भेट करचें इतलेंच न्ही, तांकां आमी कसली गरज आसा ती गरज आमी तांकां दिवंक जाय. ताका वखदाची गरज आसल्यार आमी वखद हाडून दी जाय, खाणाची गरज आसल्यार ताका खाण दी जाय, ताका गाय पोसची गरज आसल्यार आमी गाय पोसी जाय, ताका कितें गरज आसा जाल्यार न्हांवंक आनी कितें वखदां आनी कितें आमी दिता जाल्यार तो आसत जाल्यार ताका आमी दी जाय. पिडेसांचो मोग आमच्या काळजांत आसत जाय. तितलेंच न्ही, देवाची सेवा केल्या बरी तांची सेवा आमी करी जाय. त्या जाल्यार मात्र तांचो मोग आमी अनुभवूंक शकता. आनी सवे म्हूण सांगल्यार खालतेपण आनी विधेयपण हें जावन आसा. सवे सिमटम आमी पवित्रपणा जावंक आमच्या बावतिजमाचें हो क्रिस्तांव जिणी जियेता म्हणलो गुर्त. खालतेपण आनी विधेयपण आमी कोणाच्यान शिकोवंक शकना, पूण फकत जेजूतान शिकोवंक शकता. देव जाल्यार पाताळ फोडून मनशा रूपकाण घेवन आमचे मदीं आयलो. म्हळ्यार आमकां कळयचें जाल्यार एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एक घरांत खंय तरी साकर आसा जाल्यार ते साकरे मस्त मुयो येतात. पयले मुयान जातले, एक मुय आयली, 2 मुयो आयल्यो, 3 मुयो आयल्यो, 10 मुयो आयल्यो आनी अर्द केजी साकर दुसऱ्या दिसा 1 केजींतली काबार जाली. कित्याक मस्त मुयो येवन खावंक लागल्यो. आतां त्या मुयांक बंद करीत जाल्यार त्या मुयांक बंद करीत जाल्यार कितें करीत जाय, हांवें मूय जाय आनी ते मुयो कितें करता, साकरीला घेता आसतना इल्लेशें तांचे थिंप्यो सोडून येतात आनी त्याच वाटेन फाटीं वतात. ते जेवण सोदून येता आसतना इल्लेशे थिंप्यो सोडून येतात आनी त्याच वाटेन फाटीं येतात. आनी हांव जरी तर मूय जालो जाल्यार थंयसर तें पुसून काडटा. तेन्ना जाल्यार त्या मुयेंक मुखार वचूंक जायना, कित्याक ताणें घाल्लेली थिंपी ती पुसून काडला आनी ती पुसून काडच्या खातीर हांवें एक मूय जायचें. त्याच रितीन जेजून मनशाक आमकां फाटीं हाडच्या खातीर आपूण त्या मुये बरी आमच्या मनशासान काण घेवन देव आमच्या मदीं आयलो. हें खालतेपण. आनी हें खालतेपण जेजूचें म्हाका विचारूंक घुसता एका तरेचें की तेंगी म्हाका एक तर भोगता. देव जावन गुरू जावन आमचे खातीर आमकां सोडवण दिलो, सोडवण दिवचो तो देव जावन ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले, आपल्या शिसांचे पांय धुले. हाच्यान व्हर तें खालतेपण खंय आसा. कस सुसूंक सगळे फाटल्यान गेले, हजारे लोक फाटल्यान गेलो आनी म्हणून लागलो होसान्ना दाविदाच्या पुता, हालेलुया म्हणाले. बट उपरांत कुर्साय ताका म्हणाले. कसलें विधेयपण बापाक, कसलें विधेयपण बापाक, कसलें विधेयपण बापाक. ताचे तर मात्र आमी शिकयत विधेयपण म्हळ्यार कितें, खालतेपण म्हळ्यार कितें, और खालतेपण म्हळ्यार कितें आनी विधेयपण म्हळ्यार कितें. म्हाका सवस संगती तुमकां सांगता. जावन अशे सिमटम्स आमी आमचे क्रिस्तांव आमी जियेता की आमी भाग्यवान जावंक आमकां एक संदर्भ दिल्लो तो आमी उपेग करता आनी आमकां उपकारता. म्हणल्यार म्हज्या चिंतना प्रमाणे देवान म्हाका फुडें उपेग केल्ल्या प्रमाणे तुमचे म्हाका वांटवण येता. पयलें जावन आसा मागण्यांचो मोग. मस्त मागण्यांचो मोग आसता जाय, खळां आसता मागण्यांचो मोग आसता जाय. जागो आसो निधन आसो खंय आसो मागण्यांचो मोग म्हणजे तें आसता जाय. दुसरें म्हळ्यार देवाच्या उतराचो मोग म्हाका आसत जाय. सो हांव म्हणजे लायक उलय मिसाक वयता थंयसर मागणें करता आनी 3 वाचपां आयकूनचे पयलें किर्तन 4थें वाचपां आयकूनचे पयलें हांव म्हणटा, सोम्या म्हजे लागीं उलय, म्हाका उलय सोम्या, म्हजे लागीं उलय, हांव तुका उलोवंक हांव तुका आयकूंक आशेतां. म्हजे लागीं उलय सोम्या, हांव तुका आयकूंक आशेतां. आशें रावलें त्या शर्मांव देवाचें उतर कितलें अर्थ बरी जाता म्हूण सांगल्यार जेजू म्हजे लागीं उलयलो आज. जेजू म्हाका कितें सारके वाटेन घाला. म्हजी ट्रेन डिरेल जाल्ली, आतां सारकी काण ट्रॅकार घाला आनी म्हाका सांगला तूं अशें कर तशें कर. ना जाल्यार आमचे शर्मांव आमच्या मिसाक कांयच अर्थ ना. म्हाका जाय आज तुमी हांव मिसाक वयता, म्हाका बरी भलायकी दी. म्हाका उडास आसा एक फावटी एक तरणाटो याजक ताका गळ्यांत कॅन्सर जालें. म्हातारी सिस्टर लागीं ताणें फोन करतना ताणें सांगलें की सिस्टर म्हाका गळ्यांत कॅन्सर आसा, कार्य करची म्हाका गोश्ट ना. त्या सिस्टरीन सांगलें की फादर तूं नवस याजक मिसाची वयल्यान भेटयता आसतना जेजू काण घेतना सांग सोम्या कशें म्हज्या गळ्यांतल्यान सकयल देंवताय की म्हाका कॅन्सर गूण कर आनी सकला देंव. आनी तो बरो जालो म्हणटा. ल्हानशी करणी, कितलो भावार्थ, कितलो भावार्थ, कसली भक्ती. जेजू काण घेता आसतना ताजी कॅन्सर
कोण जालें म्हाका वडस आसा एक दीस हांव जाणा कोण तिसरी हांव शर्मा दिता आसतना म्हजे फ्रिगेची आयिल्ली खंय आनी ताचे उपरांत म्हाका मिटींग आसलें देखून उपरांत फोन केलो तिणें कोणाचे एका अंगडी वचून तें जावं पावलें एक क्रिस्तांवांचें एक आंगड आनी थंय हांव फोन कर म्हणाली इगर्जी कितें तरी दिजे खंय तिका म्हणून हांवें सांगलें तिणें हांगासर येवन दिवेत पूण तिका आतां वेळ ना तिका वचूंक आसा देखून ती हांगासर दिवन येतात आनी देखून हांवें सांगलें जायत तुमी काणग्यात दियात पूण कित्याक ती दिता कित्याक ती दिता कोण ती आमचे फ्रिगेची न्हय पूण कित्याक ती दिता आनी तिणें सांगलें की तांकां आज म्हाका इगर्जीच्या बागलार वचूंक पिल्ले चोडोवंक म्हाका मस्त आस्थमा आयली हांव आस्थमा पेशंट इतलें हांव कश्टांत येलें गी इतलें हांव कश्टांत येलें गी इतलें हांव कश्टांत येलें गी आस्थमा लागून उसवास करूंक जायनासलो आनी ओडून ओडून चलोन 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 सवकास सवकास रावन 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 इगर्जी गेली आनी पाद्रावाच्या मिसान वांटोळकाणी गेलो आनी थंयसर शर्मा आयकता आसतना म्हजी सगळी आस्थमा नापयन जाली मागीर हांव खोंकली काडटां शिंको काडटां कितेंय केल्यार म्हाका आस्थमा ना कंप्लीट बरो जालो बरी जाली म्हाका अचानक खंडीत जावन न्ही आमकांय तशेंच एका मिसाचें बलिदान म्हणून सांगल्यार हर एक मिसाचें बलिदान जावन आसा आमकां भलायकेचें कसली पिडा आसूं हांव वेतां तें भलायकी जोडूंक थंयसर नाना तरेची मागणी आसात आनी आमच्या खातीर मागणी आसात ह्या मागण्यांत म्हाका भलायकी मेळा जाय आत्म्याची आनी कुडीची दोनी भलायकी मेळ्ळ्या वरवीं खंडीत जावन न्ही हांव ह्या संवसारांत देवाचे उपादेश पाळन देवाच्या आज्ञा पाळन ताचे परस संवसाराच्या वस्तूंची आशा सोडन हांव फकत त्याग आनी सॅक्रिफायस करूंक सोम्या खातीर कितेंय करूंक हांव मुखार सरतां पळय सावलूक तो क्रिस्तांव कश्टांक आयिल्लो पूण उपरांत कितें जालें तो पावल जालो ताचे कश्ट तुमी वाचला तुमी आयकला जाय तर पवित्र पुस्तकां वाचता आसतना सगळी रात गोडाभर उदकांत एका रुमान ताका दवरलो सगळी रात नाना तरांचे कश्ट ताका दिले ताका मारले ताका फातरायले नाना तरांचे कश्ट दिले हे सर ताणें सोम्या खातीर सोंसलें कसलोय त्याग सॅक्रिफायस सोम्या खातीर करूंक आमी तयार जाता ताचे उपरांत दुबळ्यांचो मोग पिडेसांचो मोग आनी हाचे उद्देशी सवे आनी निमाणें जावन आसा खालतेपण आनी विधेयपण हे सव संगती आमचे लागीं आसा जाल्यार एक सिम्पटम्स आमी देवा सवे जियेता आमी क्रिस्तांव जिवीत जियेता आनी आमी इल्लेशें पवित्रपण आपणावंक कशी व्हरता दर्यांत एक हुंड म्हणल्या बरी पवित्रपण आपणावंक कशी व्हरता आनी आमची आशा जावंक पावता पवित्र जावंक म्हळ्यार कशें जेजून आमकां सांगलां की बाप कसो संपूर्ण गी तुमी संपूर्ण जायात बाप कसो पवित्र गी तुमी पवित्र जायात म्हाका सव सांगती तुमच्या लागीं वांटोळकान गेलात पयल्या सुवातेर सिम्पटम्स ऑफ होलिनेस मागण्यांचो मोग देवाच्या उतराचो मोग देवाच्या आज्ञान उपादेश पाळचे संवसाराच्या वस्तूंची आशा ना बदलाक त्याग आनी सॅक्रिफायस करचे ताचे उपरांत दुबळ्यांचो मोग पिडेसांचो मोग आनी सर्व आटापण मेळटा आटापण आसता एक संगतींत खालतेपण आनी विधेयपण तुमकां समेस्तांक देव कृपा दिवं शांती दिवं आनी तेंच हे सव शेगूण सव सिम्पटम्स आम्हा समेस्त आसूं दी आनी दिसा दिसाक एक एक मेळट सोम्याक लागीं लागीं पावया सोम्याक ह्या संवसारांत अनुभवया सरकार ताका वळखूंक ताणें आमकां वळखूंक ताका सहकार जातलें आमकांय सहकार जातलो समेस्तांक सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन.